तर टास्क फोर्साची मीटिंग झाली, कितें कितें मिटींगेक डिस्कशन आज टास्क फोर्साची मिटींग जाली. टास्क फोर्साच्या मिटिंगेत स्पेशली विथ द ओमिक्रॉन व्हायरस हाज्या संदर्भात सगळे डिस्कशन्स जाले. सगळ्यात पयलें डिसिजन जें आसा पळय न्ही, इट इज एन जिनोम सिक्वेन्सिंग मशीन हें GMCन एस्टाब्लीश करपाचें थारलां. फुडल्या सोमार मंगळार पर्यंत सोर्स करून ऑर्डर प्लेस करतले आनी एका म्हयन्या भितर जिनोम सिक्वेन्सिंग विच इज द स्पेशली दीस मशीन वीच इज रिक्वायर्ड फॉर द ओमिक्रॉन व्हायरस. आतां पर्यंत आमी जवळपास 19 जाणांचें टेस्टींग करून धाडिल्लें जें आमकां डावटफूल आशिल्लें. ना, जवळपास 28 जाणांचें टेस्टींग करपाक फॉरेनर्स जे मेळ्ळे सस्पेक्टेड आशिल्ले तेंचे धाडिल्ले. 8 जाणांचे डेल्टा व्हायरसाक पॉझिटिव्ह येयला, ओमिक्रॉन व्हायरस ना. 19 रिपोर्ट्स स्टील पेंडींग आसा. ओके, ताच्या खातीर आमी स्वता डिसिजन्स जिनोम व्हायरस मशीन हांगा जिनोम सिक्वेन्स मशीन हांगा हाडपाचें घेतलां आनी ते GMCन एका म्हयन्या भितर सेटअप जातलें. ऑल टुगेदर एप्रॉक्सिमेटली 3500 फॉरेन टुरिस्ट जे आसा आयचे घडीक गोंयांत आसा आनी ओमिक्रॉन व्हायरसच्या संदर्भात आमी इन कंटिन्युअसली आमी तांचो टच दवरपाचो प्रयत्न केला, बट काही जाणांचे मोबायल्स इन रीच ना. हाज्या खातीर आमी ऑलरेडी एक एडवायजरी इशू करता फॉर द जनरल पब्लीक. ओके, गोवा बाय द आवर पब्लीक हेल्थ डिपार्टमेंट, इवन दो फ्रॉम द टुरिजम डिपार्टमेंट. आमचें म्हणणें आसा की ज्या ज्या स्टेक होल्डर्सां कडेन, हॉटेल्सां कडेन जे टुरिस्ट फॉरेन टुरिस्ट विशेश करून रावता तेंचो एक्चुली तांकां आफ्टर 8 days RT-PCR इज अ कंपल्सरी फॉर देम. सो तांच्यांनी आपली RT-PCR आमचे नियर बाय प्रायमरी हेल्थ सेंटरान येवन करून घेवची. इफ तांच्यांनी ती करूंक ना आसत जाल्यार आमच्या हॉटेल्स किंवा बाकीचे कोण तांच्या संपर्कान येता तांच्यांनी तांकां इन्सिस्ट करचें आनी RT-PCR करून घेवची. आनी इफ RT-PCR पॉझिटीव आसत जाल्यार तेंच्यांनी जिनोम सिक्वेन्स टेस्टिंगा खातीर फर्दर इन्वेस्टिगेशन GMCन येवचें. आमी तेंची जिनोम सिक्वेन्स टेस्ट ओमिक्रॉन टेस्ट करपा खातीर म्हणजे पुण्यांतल्या व्हायरोलॉजी लॅबांत जिनोम सिक्वेन्सिंग टेस्ट करपा खातीर धाडपाक सरकार धाडीत आसा. आमचें हेल्थ डिपार्टमेंट ताच्या बद्दल सतर्क आसा आनी आपल्या परीन सर्व काम करीत आसा. आमी आतां पर्यंत वेगवेगळ्या स्टेटींनी हाजो कन्सर्न घेवन नायट कर्फ्यू आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली केल्ल्यो आसा. म्हणजे इतकेंच म्हणणें आसा, आमी जी एडवायजरी जी आसा ही एडवायजरी सोमार दीस जनरल पब्लिका खातीरय इशू जातली, कारण वी आर व्हेरी मच कन्सर्न. पॉझिटिव्हिटी रेट 1.8% वयल्यान आज तो 3.5%चेर गेला. इट इज अ सिरियस थिंग. त्या खातीर समेस्त गोंयकारांनी आनी हांगासर येवपी टुरिस्ट हांच्यांनी प्रिकॉशन्स घेवची. आमची एडवायजरी इशू जातलीच, बट तांच्यांनी खंयसरूच क्रावडेड प्लेसीस विदावट मास्क वयचें न्ही. तांच्यांनी क्रावडेड प्लेसीस एकत्र रित्या येवचें न्ही. शक्यतो ओपन प्लेसींचेरूच बाकीची सगळी फंक्शन्स आनी हें आसची. AC हॉलान खूब कमी प्रमाणांत फंक्शन्स आनी हें सगळें करचें. मास्क आपलो कंपल्सरी वापरचो. हाज्या खातीर आमी सगळ्या जाणांक एडवायजरी इशू करतले. दुसरी गजाल, स्पेशल एडवायजरी आमी टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या वतीन इशू करतले. जे जे हॉटेल्स आनी हॉटेलर्सां कडेन जे फॉरेनर्स रावता, विशेश करून रिस्क कंट्रीज म्हणजे आमी म्हटलां की एप्रॉक्सिमेटली 3500 आसा, तांकां कंपल्सरी करतले की तांच्यांनी टेस्टींग जें आसा हें कंपल्सरी आफ्टर 8 days जी टेस्टींग करपाक जाय तें टेस्टींग करून घेवची, जेणे करून ओमिक्रॉन व्हायरस आसत जाल्यार आमी फायनलायज करपाक शकतले. आमी कंपल्सरी RT-PCR तेंच्या कडल्यान करून घेतले, म्हणजे करपाक लायतले तांकां. ओके, आतां पर्यंत ज्यो रिस्क कंट्रीज ज्यो आसा, फॉर एग्जाम्पल UK आसतली, रशिया आसतल्यो, ह्या सगळ्या कंट्रींतल्यान येवपी टुरिस्ट आमी एअरपोर्टाचेर खबर म्हणजे जी हें घेवपाक जाय, जितकी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती प्रिकॉशन्स आमी घेतात. हाज्या व्यतिरिक्त आमी म्हणटा तशें हेल्थ डिपार्टमेंट आनी टुरिजम डिपार्टमेंट वील कंबायनली एक्ट ऑन दीस. हाजेर आमी एक्सपर्ट कमिटीक सांगलां. तुमचो रिपोर्ट जो आसा ही तांची एक्सपर्ट कमिटीची मिटींग ही मंडे जातली आनी ताच्या संदर्भांतलो रिपोर्ट ते सबमीट करतले आनी ताज्या उपरांत आमकां बुधवार दीस परत एकदा टास्क फोर्साची मिटींग घेवन फुडली जी डिसिजन्स जी आमकां घेवपाक जाय हेज्या संदर्भांतली ती सगळी डिसिजन्स घेतली वयतली. समेस्त गोंयकारांक आनी एक गजाल सांगपाक सोदता, जरी कोणाक जे लक्षणां जर दिसता आसत, म्हणजे फ्लू सिमटम्स आसत, जोर आसतलो, थंडी आसतली, जाल्यार तांच्यांनी आपूण टेस्ट जे आहा ते करून घेवचे. फॉरेनर्सूय बी अशा पद्दतीन तुमकां आढळटा आसत जाल्यार स्टेक होल्डर्सांनी तांकांय बी टेस्ट करपा खातीर धाडचें. ओके, आनी आमी सगळ्यांनी प्रिकॉशन्स घेवप हें गरजेचें आसा.
आमकां सद्याच्या घडीक आनी कंपल्सरी खंयचीच गजाल कंप्लिटली रेस्ट्रिक्टेड करूंक ना. बींग अ टुरिस्टीक सिजन, बींग अ फेस्टीव सिजन आनी क्रिसमस हे खूब व्हडा प्रमाणांत गोंयांत सेलेब्रेशन केलें वता. बट ह्या सेलेब्रेशना वांगडाच आमकां प्रिकॉशन्स ही खूब म्हत्वाची आसा. सगळे लोक प्रिकॉशन्स घेतले हाजी हांव अपेक्षा बाळगितां. आनी समेस्त गोंयकार म्हज्या भाव भयणी सगळ्या जाणांक क्रिसमसाच्यो नातळाच्यो हांव हुणहुणीत परबी दितां. मेरी क्रिसमस टू ऑल द गोवन्स, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. ती उत्सवाच्या वातावरणात क्रिसमस सण मनोवचोच, पण क्रिसमस सण उत्सवाच्या वातावरणात मनयता आसतना ओमिक्रॉन सारकिलो नवीन व्हायरस चुकून गोंयांत येवपाक शकता. आयज पर्यंत एकूय केस ना, बट फॉरेनर्स जे गोंयांत आसा ताज्या पासून आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. ती तांच्या संपर्कांत येता आसतना सगळ्या जाणांनी काळजी घेवची. विशेश करून हॉटेल्स, कोस्टल बेल्टार जे जे रावता तांच्यांनी चड मोठ्या प्रमाणात प्रिकॉशन्स घेवची. फुडल्यो टायम टू टायम पब्लीक हेल्थ डिपार्टमेंट, टुरिजम डिपार्टमेंट आनी कलेक्टरेट ह्यो आपल्यो सोमाराच्या उपरांत म्हणजे वेगवेगळ्यो एडवायजरीज ज्यो आसा, एडवायजरीज आमी म्हटल्यार ह्यो ज्यो आसा ह्यो काडल्यो वयता. तो जिस तरह से 31st है, 31st में सेलिब्रेशन के लिए एक बड़ी संख्या यहाँ पर होगी, बट ज़्यादा लोग होंगे, लोगों अलग अलग स्टेट से लोग आएंगे, तो क्या लगता है सेलिब्रेशन और क्रिसमस में क्या लगता है इसके कोविड को देखते हुए किस तरह से इसमें सेलिब्रेशन में कितनी कमी होगी या फिर उनको किस तरह के क्या कुछ फेस करना होगा यहाँ पे आने के बाद? गोवा में हर वक्त क्रिसमस और 31 दिसंबर यानी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और 25 से लेके 1 जनवरी तक बड़ा यानी उत्साह से ये सेलिब्रेशंस होता है. मेरी लोगों से इतना ही कहना है कि उत्साह या सेलिब्रेशंस मनाते वक्त प्रिकॉशंस लेना चाहिए. अप्रॉक्सीमेटली 3,500 फॉरेनर्स एट प्रेजेंट इन द स्टेट फ्रॉम दिस कंट्रीज ऑल्सो. सो डैट अभी तक हमने जो 28 लोगों का ओमिक्रॉन वायरस के लिए जो टेस्टिंग के लिए भेजा था उसमें से 8 टेस्टिंग नेगेटिव आए हैं ओमिक्रॉन के लिए, लेकिन पॉजिटिव है डेल्टा वायरस के लिए. 19 लोगों का रिपोर्ट आना बाकी है. इसीलिए सभी टूरिस्ट के लिए हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट एडवाइजरी इशू कर रहे हैं मंडे के दिन, और जनरल पब्लिक के लिए एडवाइजरी इशू कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट. हमने लोगों को कहा है कि आप प्रिकॉशंस ले लें. सेलिब्रेशंस मनाते वक्त भी हमने रेस्ट्रिक्शंस कहीं पे भी नहीं लगाए हैं, लेकिन पूरा सेलिब्रेशंस विद द प्रोटोकॉल ऑफ द कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करके होना चाहिए. चाहे कि हमें ओमिक्रॉन वायरस का ज़्यादातर गोवा में वो सक्रिय न हो, इसीलिए सभी प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं. सर जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन ला रहे हैं डेफिनेटली हमने आज के मीटिंग में डिसीजन लिया है कि जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन हम गोवा मेडिकल कॉलेज में परचेज कर रहे हैं. विद इन अ मंथ दैट जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन बीइंग गोवा मेडिकल कॉलेज में हम ला रहे हैं, क्योंकि गोवा में हर वक्त फॉरेन टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं. तभी रिपोर्ट हमें NIV लैब पूना में भेजना पड़ता है, और NIV लैब पूना में भेजने के बाद इट इज गेटिंग आफ्टर 20 डेज 25 डेज. दैट्स व्हाई हमने डिसीजन लिया कि जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन हम खुद खरीद के गोवा मेडिकल कॉलेज में लाएंगे. पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है सर गोवा में? गोवा में एट प्रेजेंट इट इज एट द रिस्क, क्योंकि 1.8 से 3.5 तक पॉजिटिव रेट बढ़ने लगा है. इसीलिए सभी लोगों ने यानी गोवन लोग हैं उन्होंने भी प्रिकॉशंस लेना चाहिए. जितने सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उन लोगों ने भी प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है. बीइंग अ टूरिस्टिक स्टेट सभी लोगों ने प्रिकॉशंस लिया तो हम कोविड के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे हम बोलते हैं कि अलॉन्ग विद द सेलिब्रेशंस इट इज एन वी वांट टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स ऑफ द कोविड. क्या नाइट कर्फ्यू लगेगा क्या गोवा में? अभी तक तो ऐसा मंडे से डिसीजन नहीं है. मंडे से भी नाइट कर्फ्यू नहीं है. मंडे हमारे एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग ले रहे हैं, और उसके बाद में फिर से टास्क फोर्स की मीटिंग लेंगे. उसके बाद में इसीलिए मैं लोगों को सतर्क कर रहा हूँ कि लोगों ने कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो करें, हमें नाइट कर्फ्यू लगाने न पड़े, इसलिए सभी लोगों ने सतर्कता से काम करना चाहिए. अगर प्रोटोकॉल का जो पालन नहीं करता उन पे क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? डेफिनेटली लास्ट टाइम जैसे हम जो मास्क नहीं लगा रहे थे उनके लिए फाइन कर रहे थे, बाकी हम इंस्पेक्ट कर रहे थे. हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, कलेक्टर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट अभी मंडे के बाद ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा. इसीलिए लोगों ने सतर्क रहना जरूरी है.